दर वर्षाप्रमाण ओनूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें। सकाळी 10:30 वरांचेर मिस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी सायबाचें दर्शन घेतलें। फकत क्रिस्तांव भावांनीच न्ही जाल्यार हिंदू आनी मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजेरी लायली। गोंय हें एकचाराचें प्रतीक जावन आसा, तेन्ना गोंयांत शांतिकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय, मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हेरांनी गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताची परबी भेटयली। I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. One important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully. And this way it is proved that this year maximum number of people are coming visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there. So this is a message to the entire people of India. खूप व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता। त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा। ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता। गोंय हें शांतीचें प्रतीक आसा, गोंय हें एकचाराचें प्रतीक आसा, गोंय हें निसर्गाचें प्रतीक आसा। त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू, कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोपायन रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा। एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय, शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।